पेडण्याचो लोक शिवोलेच्या बिलीव्हरांच्या विरोधात एकठांय आयल्यात। शिवोलेचो डॉमनीक बिलीव्हर हो हिंदू धर्म काबार करपाचें कारस्थान करता। ह्या संदर्भात जागृताय करपा खातीर गोवा हिंदू प्रतिश्ठान पेडणे आनी जागृताय करपा खातीर आयतारा पेडण्यान बसका घेतली। ताका आतांच जाग्यार बसोवचो पडटलो, नाजाल्यार हिंदू धर्म काबार जातलो, अशें विनायक च्यारी म्हणटा। आज ह्या डॉमनिकाचे जे आसा ते अनेक कुटुंब तेणी उद्ध्वस्त केल्लेले आसा। आयज कलशावकराचे कुटुंब तेणी उद्ध्वस्त केले। अशी पेडणे तालुक्यात जितली कुटुंबां आसात जंय बिलीवर्स आनी डॉमनीक पावलेलो आसात ही सगळी सोदून काडटले आमी आनी ह्या सगळ्यांच्या विरोधात जे आसा तो मोठो मोर्चा जो आसा आनी मोठी कारवाई जी आसा ही कायदेशीरय करतले आनी लोकय करतले अशा पद्दतीचो निर्णय जो आसा तो आयच्या बैठकीन जालो। आमचो डेप्युटी कलेक्टर जो आसा केरकर जो आसा ताका 19 तारखेक जे आसा आमी ह्या पूर्ण पेडण्यान जे बिलीवर्सांचे षडयंत्र चल्लेले आसा, कारस्थान चल्लेले आसा, हिंदू कुटुंबांका काबार करपाचें चल्लेलें आसा, हे पूर्ण जे आसा ते थांबोवपा खातीर जे आसा तेचे उपाय योजना जी आसा तेची लढाई जी आसा तेची लढाईची पूर्ण लढाई जी आसा तेचो पूर्ण मॅप जो आसा तो रोड मॅप जो आसा तो आयच्या बैठकीन ठरलेलो आसा। ताका लागून 19 तारखेक सकाळी 10 वरांचेर कलेक्टराक जे आसा डेप्युटी कलेक्टराक पेडण्याक जे आसा ते आमी निवेदन दितले की मोठ्या प्रमाणात पेडणे तालुक्यात अशा पद्दतीचे कन्वर्शन धर्मांतरण चालू आसा आनी दादागिरीन करून जे आसा ते कुटुंब उद्ध्वस्त जायत आसा। घरातली तुळस मोडून उडयली पूण पुलिशेन गेली, मात अजून कांयच कारवाय जायना अशें कलशावकर कुटुंब म्हणटा। म्हाज्या देरान तुळस काडटा म्हणून सांगलें आनी ताका लागून हांवें कंप्लेंट केल्ली न्हू। खंय गेल्ली? पुलीस स्टेशनाचेर पंचायतीन दिली, मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी पोरवरी एसपीक दिल्ली। सगळ्यांनी घेवन दवरल्या पूण काय अजून एक्शन अशी काय हे करूंक ना। एक दीस हे करता मागीर परत स्टॉप अशें जाता। तो कित्याक काडपाक सोदतालो तो? तुळस काडून खुरीस बसयता म्हणून सांगता। तो डॉमनिका कडेन वयता शिवोले न्हू ताका लागून। राजेश कारशाव कोण तो तुजो? भाव तो म्हाजो। आतां भाव न्हू तो, आतां दुश्मन जाल्लो आसा आनी तेणी तुळस काडटाय म्हणा खालें मोडटा आनी खुरीस लायता म्हणा खाला अशी धमकी दिली। आमी सोमती त्या दिसा गेलो आनी पोलीस स्टेशनार एक मामलेदाराक एक आनी डिप्युटी कलेक्टर पंचायतीक आनी एसपीक लेटर दिला। ते अजून एक्शन घेवंक ना तेंच्यांनी, एक्शन घेवपाची ही मागता। शिवोलेच्या त्या बिलीव्हरांची दादागिरी इतली वाडल्या तो आतां पुलिसेचेर दबाव हाडपाक लागला। प्रशासकीय यंत्रणा ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आसा हे सगळें भाड्याक घेतलेलें आसा। अशा पद्दतीची ताकद तेणी पयशांच्या आदाराचेर जे आसा ते केल्लेलें आसा आनी हे सगळें कोणा खातीर? हिंदू धर्माचे जे आसा ते सत्यानाश करपाचो, गोंयच्या समाजाचो सत्यानाश करपाचो अशें तेणी केल्लेलें आसा। म्हणून ही जागृती आयची जी बैठक जी आसा ह्या संदर्भात जागृती करप, ह्या संदर्भात आमी सगळे संघटीत जावप। तेचेर राजकीय दबाव येयलो, बिलीवर्सांचो राजकीय दबाव म्हणजे डॉमनीक दबाव घालता पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर की तेंची कंप्लेंट जी आसा ती घेवन नाका, तुळस पडली जाल्यार। आनी सादो तुमी एका क्रॉसाक हात लायपाक रस्त्या वयल्यान रोखडे तुमकां जो आसा तो कलेक्टर जो आसा तो ऑर्डर काडटा की ताका अरेस्ट करचें म्हणून डीपीक आनी एसपीक सांगचें पडटा, मागीर तो कंप्लेंट घेता। ही जी आसा ती सगळ्या हिंदू समाजाची सामकी नाचक्की जी आसा ती गव्हर्मेंटान केल्लेली आसा। मागीर ह्या वेळाचेर आमी पुलीस स्टेशन पेडण्याचो जो आसा तो आमी निशेध करता। सर्वसामान्यांक न्याय दिवपा खातीर तुमकां हांगासर गोंयच्या टॅक्सांतल्यान पगार मेळटा, तो जो आसा डॉमनीक पयशे दिना, तुमकां पगार दिना। हे जे पेडणे समाजातले लोक जे टॅक्स फारीक करतात त्या टॅक्सांतल्यान तुमकां पुलिसांक जो आसा तो पगार मेळटा, तो पगार जो आसा तो डॉमनीक तुमकां दिना, हें लक्षांत दवरपाक जाय। ह्या पद्दतीन तुम्ही ह्या तालुक्यातल्या प्रत्येक नागरिकाचें संरक्षण करप, कायद्यान संरक्षण करप हे तुमचो हक्क आसा, तेतून तुम्ही करा न्ही। ते कंप्लेंट घेवपाक तुमकां वयसून चंदराचो डीजीपीचो कित्याक जावं पावत? अशा पद्दतीन जर आयज जर डॉमनिकाक सपोर्ट करपाक जर पुलीस स्टेशन जर लागलें हेच्या पेक्षा आनी दुःखद घटना काय ना। म्हणजे जम्मू काश्मीरान जे भोगतात तेच हांगा मेळना। बिलीव्हर डॉमनिकाक ज्या राजकारण्यांनी तेंको दितात तांच्या विरोधात वावुरतले अशें च्यारीन म्हळां। जे डॉमनिकाक पॉलिटिकल पार्टीज, एमएलए, सरपंच, पंच जे कोण डॉमनिकाक मदत करता आनी हे धर्मांतरीत लोकांका पेडणे तालुक्यात मदत करता, तो खंयचोय आमदार आसो, खंयचोय पंच आसो, ह्या सगळ्यांका येणाऱ्या इलेक्शनाक मतां मारची न्हय हिंदू समाजान, अशें आमी जे आसा ते सगळ्यांनी निर्णय जो आसा तो आयच्या बैठकीन घेतलेलो आसा। 18 तारखेक सभा आसतली, त्या सभेक सगळ्या हिंदूंनी हजर रावचें असो च्यारीन उलो मारला। 18 तारखेक आमी सगळे जाण धर्मक्रांती ह्या नात्यांतल्यान 18 तारखेक सांजच्या 4:30 वरांचेर
पेडणे बस स्टँडाचेर जुन्या बस स्टँडाचेर आमी जमपाचे आसा थंय धर्मक्रांती जी आसा ती त्या दिसाची सभा जातली असो एक आमचो कार्यक्रम जो आसा तो आयज ठरलेलो आसा हेतून पेडणे तालुक्यातल्या सगळ्या हिंदू समाजान सहभागी जावचे सगळ्या मतदार मंदिर कमिट्यांनी समित्यांनी ह्या धर्मांतरण विरोधात उबे रावचे आणि ही लढाई जी आसा आदीच आग पेटच्या पयलीं बेगिनात ती आग जी आसा ती पालोवची आणि हिंदू समाजाचे रक्षण करचे अशी आमी कळकळीची विनंती ह्या सगळ्या मंदिर समित्यांकडे करतात. मिटिंगेचे रिझन आशिल्ले वैभवी आणि विराज कलसावकर आणि आजचे मिटिंगेन आमी मिटिंग घेवपाचो खूप फायदो जालो आणि हेतून आमी खूबशी गोष्टी थारायल्या करपाच्यो. पयलीं म्हणल्यार आमी 18 जून जो आमचो गोंयचो क्रांतिकारी दिन आसा ते दिसा आमी एक उत्सव करतली जो आमच्या हिंदू खातीरूय आसतलो आणि ती एक जनजागृती जातली जे पोर्चुगेजांनी आमचो कसो छळ केलो हे स्वता ते क्रांतिकारी कोण आसा पळय जिवीत ते येवन सांगतले. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आमी आतां पेडण्या तालुक्यान जो बिलिवर्स कडेन वयता डॉमिनिका कडेन तेंचे एक सगळे डेटा कलेक्ट करतले कोण कित्या खातीर वता आनी कितें रिजन एंड वील ट्राय टू कन्विन्स देम जर तांकां परते येवंक जाय जाल्यार आमी तांकां परते हाडटले.